गोवा फुटबॉल असोसिएशनान फातोर्डेच्या पीजेएन स्टेडियमात घडोवन हाडिल्ले 27वे वरिष्ठ बायलांचे राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तीत गोंयाक हिमाचल प्रदेशाकडल्यान 0-4 अशी हार खावची पडली। गोंयचो गोलकीपर आनी डिफेन्स हांचे मदीं जाल्ले चुकीचे संवादाक लागून 11व्या मिनटार कॅप्टन रिया शर्माक गोल करपाक मेळ्ळो आनी पंगडान 1-0 अशी आघाडी घेतली। हिमाचलान परफेक्ट शॉट खेळत 4-0 अशी आघाडी घेतली। पळयात। खुशी बघता वी आर होस्टिंग दिस सिनियर वुमन्स लीग इन गोवा। आय एम थँकफुल टू हॉनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे सर, then Dr. Geeta to giving us this PNG ground Fatorda. See, is any player to play like Salt Lake, Fatorda Stadium is a dream. So आमी आमचे भुरग्यांक एक बरी ड्रीम करपाक आमचे गर्ल्सांक एक चान्स मेवला, सिनियरांक वुमन्सांक हे ग्राउंडार खेळून बरें परफॉर्मन्स करून फर्स्ट मॅचीक तेंच्यांनी बरें परफॉर्मन्स केलें। आयज तेंची बरी खेळली, बट यू नो एक विनर आसता एक लुजर आसता, बट आय होप नेक्स्ट मॅचीक ती बरी खेळून आमचे गोंयचें नांव दवरतले म्हणून आनी हे लिगेन उरतली म्हणून म्हाका अपेक्षा आसा। आनीक हांव तांकां बेस्ट ऑफ विशीस म्हणटा आनी म्हाका एक विनंती आसा, पीपल शूड कम टू सपोर्ट युअर गोवन वुमन्स, कित्याक आमी गोंयान होस्ट करता। कितें आसा, हांवें आतां ओरिसा मॅची पळयल्या, कोक्राझार आसामाक मॅची पळयल्या, 20,000-30,000 क्रावड येता टू सपोर्ट देयर लोकल टीम। बट आमचे गोंयान आतां तो ट्रेंड गेल्लो आसा। तुमी आमचे GFAचेर विश्वास दवरा, या आनी एन्जॉय करा मॅचीस आनी सपोर्ट करा आमचे गोंयचे टिमी। आतां पासून जो टुर्नामेंट फुडें वचता हेजेर तुजें कितलें बरो आसा। सी ऑर्गनायझींग सायड वी आर हॅपी आनी आमचे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचे डॉक्टर साजी प्रभाकरन येयल्ले ओपनिंगाक। ही हॅज सीन अवर फॅसिलिटी अँड ही इज ऑल्सो एप्रिशिएटेड अस। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।